नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुम सगळ्यांक येवकार. शिक्षणाचो विशय आहा आनी शिक्षणाचो विशय जेन्ना म्हणटा हांव तेन्ना आतां फक्त तें चर्चा करपाचो विशय उरलो ना. जसो मे सोंपता तशें नवीन शिक्षणीक वर्साचें कितें आनी गोंय म्हणटा तें पेडण्या सावन काणकोण मेरेन आसा. आमकां पणजी मडगांव बसून ऑनलायन क्लासीस ऑनलायन शिक्षण हे शब्द आयकुपाक बरे दिसतात, पूण खरेंच पेडण्या ते काणकोण मेरेन हें जावंक शकता काय कितें. आनी आज आमी दोन संस्था पळयतले, एक पेडणेची एक काणकोणची. पूण पयलीं म्हजे बरोबर आहात पेडणेची हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष. आज बरें दिसता अशी वळख करून दितना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री. सर, वेलकम टू द शो. हांव सगळ्यांत पयलो प्रश्न हो खूब सादो प्रश्न आहा की तुमी येदी व्हडली शिक्षण संस्था चलयतात, वेगवेगळ्या तरेच्या कोर्स आसात, वेगवेगळ्या तरेची वेगवेगळ्या वयाची भुरग्यां. आज जेन्ना हें येदें व्हडलें संकट आयलां तेन्ना फुडली एकाडेमीक इयरा कडेन तुमी कशें पळयतात? म्हाका दिसता कोरोनाचो प्रादुर्भाव सुरू जालो तेन्नाच्यान तशें आमी टेन्शनानूच आसले. पूण हळूहळू आतां लक्षांत अशें आयलें की कोरोनाक घेवनूच आमकां रावपाचें आसा आनी चलपाचें आसा. त्या दृश्टीन गोवा बोर्डान एक बरी गोश्ट केली, म्हणजे ज्यो परीक्षा दीर्घ काळा खातीर लांबयल्ल्यो त्यो 12वेच्यो परीक्षा पूर्ण केल्योच आणि 10वेच्योय परीक्षा सुरू केल्यो. म्हाका दिसता ह्या वचूंक जाय. ज्यो आपापल्या भागांत ज्यो ज्यो सुविधा आसात, आपल्याकडे असणारो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपल्याकडे असलेली मॅन पॉवर, विद्यार्थ्याची घरची पोझिशन कितें आसा ती, थंयसरली वस्तुस्थिती ही विचारांत घेवन सोशल डिस्टन्सिंग आसात, क्लिनलीनेस आसात, हायजिनीक गोष्टी आसात, ह्यो सगळ्यो गोष्टी लक्षांत घेवन टिचरांनी, PTAन, मॅनेजमेंटान म्हाका दिसता एकठांय बसून आपल्या शाळेत कशें भुरग्यां पर्यंत आमी वतले, भुरग्यांचें नुकसान जायनासतना कशें आमचे कार्यक्रम ठरतले, टायम टेबल कशें ठरतले, तें रिजीडपणे तरी SCRTन केलें किंवा गोवा बोर्डान केलें किंवा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान केलें आनी सगळ्यांक लायलें अशें आसचें न्हय. सादारणपणे त्या त्या शाळेक मुभा दिवची. वी ऑल आर इंटरेस्टेड. आमचो सगळ्यांचो ध्येय हेंच आसा, भुरग्यां पर्यंत पावूंक जाय आनी भुरग्याच्या आरोग्याक खंयच अपाय जायनासतना जावंक जाय ह्यो गोश्टी. तर पण सद्याच्या परिस्थितीक जर नवीन एकाडेमीक इयर सुरू करतले, सगळ्यांत प्रॅक्टिकल मार्ग कितें? कारण परीक्षा घेवपाच्या बाबतीत एक गजाल आहा की एका क्लासी भितर 12 भुरग्यांकच बसोवया. ह्यो गजाली आमच्यांनी प्लॅन करपा जातात, ठरोवपा जातात, त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन करपा जाता. बट जेन्ना फूल स्ट्रेंथ भुरग्यां येवपा लागतली तेन्ना कशें करपाचें? म्हाका दिसता मॅनेजमेंटान, टिचरान हाचेर विचार करूंक जाय. आमी तेचेर विचार सुरूय केल्लो आसा. एक पर्याय असो आसा, एक तर ऑल्टरनेट दिसा भुरग्यांक आपोवप. टिचर्सांक जास्त वेळ काम करपाची टिचरांची मनस्थिती तयार करप. आवश्यक असल्यार सकाळ सांज अशेंय आपोवप. सुटी सॅक्रिफायस करपाची काही शिक्षकांची तयारी आसूंक जाय. पण ऑनलायन स्टडीज म्हणून जो विशय आसा, आतां तुमी आनी हांव उलयतां, आमी कितले डिस्ट्रॅक्ट जाता. तुमचो जर स्टुडिओ आसा, हांवें म्हज्या एकटो एक्सपर्ट म्हजो टीचर बसयला. त्यामुळे ही ऑनलायन अभ्यास गांवांतल्या वाड्या वयल्या प्रत्येक घरापर्यंत पावप. कागदार बरें दिसता, लेक्चर सांगता आसतना बरें दिसता, भाशणान बरें दिसता. आमी ट्रेन अमक्यांक केल्यात, मास्टर ट्रेनर्स अमके केले, टिचर्स ट्रेन आमी आतां 5000 केले, आनीक 5000 करता. हें सांगप खूब सोंपें आसा. पण म्हाका दिसता आमची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन कोविडा संदर्भात जे बारकावे आसात हांचो विचार करून आमकां फुडें वचूंक जाय. आठवडोभर स्कूल फुडें गेले, 15 गेले, चलता. पण वी हॅव टू गो अहेड. आनी ऑनलायन स्टडीज ज्यो म्हणटात त्यो म्हाका प्रॅक्टिकेबल आज दिसनात. कदाचित पणजे तुम्ही बसतात, पर्वरी बसतात,
आणि थंयसर तुमकां तेचें गांभीर्य कळनासत. हम्म. गांवांतली स्थिती ही वेगळी आसा आणि शहरांतले इश्कोल सुद्दां अशें नसता की शहरांतल्या इश्कोलांत सगळेच शहरांतले भुरगे येतात म्हणून, गांवांतलेय भुरगे येतात. म्हणजे शहरातले भुरगे सुद्धा जरी आयले तरी प्रत्येकाच्या घराकडेन हाय स्पीड ब्रॉडबँड आसतली हाची कितें शाश्वती आसा? ती फेसबुका खातीर बारीक किंवा ट्विटरा खातीर किंवा व्हॉट्सएपा खातीर जस्ट लिंक मेळ्यार चलता. करेक्ट. पूण वेन इट इज व्हिडिओ रिलेटेड, व्हिडिओ इन्वॉल्व असतात जेन्ना, म्हणजे युट्यूब आसत, लाईव्ह स्ट्रीम्स असतात, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असतात, ह्या गोष्टीक भरपूर स्पीडी इंटरनेट लागता. आणि आमच्या भुरग्यांकडे प्रत्येक घराकडे हे आसतलें का कितें? ना आनीक सर त्या खातीर हांवें आज एक गजाल केली की हांव एक पेडणेची व्हडली शिक्षणीक संस्था आनी एक काणकोणची व्हडली शिक्षणीक संस्था हांचे कडेन उलयतां. कारण खूब फावटी आमकां पणजी बसून मडगांव बसून गजाली खूब सोंपी कशी दिसपाक लागतात आनी आपल्या घरा कडेन जेन्ना एकदां हाय स्पीड ब्रॉडबँड आसलें की जगाच्याय घरा कडेन तें आसपाक शकता अशी एक भ्रमा भितर आमकां जगपाची संवय जाता. सो ती वस्तुस्थिती सगळ्या मुखार पावची हो आयचो हाजो मेन उद्देश. तुमी जेन्ना म्हणटात की ऑनलायन इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, अशी परिस्थिती भितर आमकां 2-3 बंधन येतात. ती म्हणजे सिलेबस कवर करपाचो आनी ती स्ट्रेंथ जी आसा ती स्ट्रेंथ घेवन सिलेबस कवर करपाचो. तुमी जे पर्याय उलयतात सकाळीं सांजे बी करपाचें, हातूंतल्यान सिलेबस कवर जावपाक शकता? नाही, तेच जावंक जाय म्हणूनच एक तर ऑल्टरनेट दीस, सकाळ सांज, सुटयेचोय वापर किंवा मिनिमम सुटयो, ह्यो गोष्टी टिचरांक कॉन्फिडन्सांत घेवन, पार्टिसिपेट करून घेवन ह्यो करपाचे. कोणाक ते आपल्याचेर लादना अशें दिसूंक जायना. तुम्ही म्हणटात कितें की फाल्यां घडये स्कूल कॅलेंडर सुद्दां चेंज करचें पडटलें, सुटयांची वेळापत्रक चेंज करचें पडटलें. आनीक जर आमी 50-50 जर करतात, थोडी भुरगीं सकाळीं थोडी भुरगीं सांजे किंवा ऑल्टरनेट डे, जाल्यार आमकां आमच्या एंटायर एकेडेमीक इयराच्या कॅलेंडराचो फेरविचार करचो पडटलो. दॅट इज वॉट यू आर सेईंग. हय हय. आणि प्रत्येक इन्स्टिट्युशनाक फ्री हँड मेळूंक जाय तेचेर. ते रिजीड कोणी तरी पणजेच्यान टायम टेबल धाडले अशें आसूंक जायना. प्रॅक्टिकल चॅलेंजीस सर आज इवन हें करतना म्हाका दिसता की इट इज अ ह्यूज शिफ्ट ओवर. किती प्रॅक्टिकल चॅलेंजीस आहात एक संस्था चलयतना? वॉट आर द प्रॅक्टिकल चॅलेंजीस इन इम्प्लिमेंटींग दीस? हे पळय, SCRTन जेन्ना टिचर्स ट्रेनिंगां सुरू केली, मास्टर ट्रेनर्स केले, हांव नकळो ताणें गोंयभरांतल्या शाळांची आनी शाळा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची सर्वे केल्ली जाल्यार, पूण हांव म्हज्या इन्स्टिट्युशना पुरती, म्हणजे म्हज्या स्कुलांत, हायस्कुलांत 450 भुरगे आसात आणि प्रायमरीक 225 भुरगे आसात. त्यामुळे 675 भुरग्यां पुरती आमी तरी सर्वे केल्या आणि आमच्या लक्षांत अशें आयलां की ह्या भुरग्यां पैकी सादारण 10% भुरग्याच्या घरा इंटरनेट आसा. फक्त 10%. आणि इंटरनेट आसा म्हणजे इंटरनेट कनेक्टिविटी, सादी कनेक्टिविटी. इंटरनेट पावलां. पावलां. तुजे ऑनलायन स्टडी करपा खातीर ते इक्विप्ड ना, तितली स्पीड ना ताका. हाचेर फेसबुका वयले जाता, मागीर व्हॉट्सएपा वयले पावतात गजाली, ट्विटरा वयले पावतात, ईमेल पावता, इतलें आसा. पूण सस्टेन्ड व्हिडिओ स्ट्रीमिंग ह्या 10% मेरेन सुद्दां पावना. त्या 10%तले म्हाका दिसता 1-2% पर्यंतच ही फॅसिलिटी आज उपलब्ध आसा. ती कदाचित 10 पर्यंत एक्सटेंड करून व्हरूं येता. त्यामुळे ऑनलायन टिचिंग हे जे SCRTन तकलेन घेतलेलें आसा, म्हाका प्रश्न पडटा की ताणें खंयच्या आधाराचेर हें घेतलां. आमच्या टिचर्सांक आपयतात, वतात, धांवतात टिचर, हेवटेन सुपरविजन करतात, तेवटेन नाजात कोण चीफ कंडक्टर आसा, कोण डेप्युटी कंडक्टर आसा, तोय धांवत आसा. ना पणजे आमकां पर्वरी ट्रेनिंग आसा, घरा बसूंक जाय, घरा वचून बसूंक जाय. आणि प्रत्यक्षांत अरे बाबा हे आमच्या खातीर करता SCRT आणि
हे उपयोग आम्ही कितपत करू शकतले असो प्रश्न पडटा आणि खूपच कठीण असा, शक्यच ना, म्हणजे खूप कठीण सुद्धा नाही, आयच्या स्थितीन शक्य ना. आणि त्यामुळे आमकां जे रुटीन क्लासरूम्स आसात, रुटीन क्लास पद्धत आसा, त्याच पद्धतीन आमकां फुडें वचूंक जाय. ते डिस्टन्सिंग कशें दवरप, संख्या कमी कशी करप, बाकीच्यो काळजी कश्यो घेवप हायजिनाच्या बाबतींत, हे ठरोवचें पडटलें. आज सर तुमची एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडच्यान अपेक्षा कितें? कारण आतां म्हाका दिसता हार्डली 15 दिसांचेर येवन नवीन एकाडेमीक इयर रावलां आमचें. फुडें व्हरपा जाय जाल्यार फुडें व्हरपाचें डिसिजन आयच्या घडयेक जावपाक जाय. कारण भुरग्यांक क्लॅरिटी जाय, पेरंट्सांक क्लॅरिटी जाय. तुमची सजेशनां कितें आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी अपेक्षा कितें? म्हजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसात किंवा SCRT आसात, जे गोष्टी फुडें व्हरतात, ताणें म्हाका दिसता आपल्या तकलेन आसलेल्यो गोष्टी इम्पोज करच्यो न्हय. तांणी जी मॅनेजमेंट्स सजेशन करतात, जे हेडमास्टर्स, प्रिन्सिपल्स ह्या गोष्टीचेर सजेशन करू शकतात, कारण वी ऑल आर मुव्हिंग मिळून टॅकल करूंक जाय आणि वी हॅव टू ओव्हरकम द सिच्युएशन. आणि त्यामुळे मॅनेजमेंट, टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रिन्सिपल यांचे व्ह्यूज जे आसात हे मातशे समजून घेवंक जाय. तुम्ही म्हणटात जे मनीस संस्था चलयतात तांचें आयकयात. परीक्षा जाली 10वीची. आता परीक्षा आमचे कडेन आसा, 4 शाळेंतले भुरगे हांगा आमचे कडेन येतले. आमच्या क्लासांनी 2-2 फॅनूच असले. आमकां बोर्डान धाडूंक ना आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटान धाडूंक ना. आमी 4-4 फॅन वाडोवन घेतले. आमच्या PTAन सॅनिटायझर प्रत्येक भुरग्याक दिलो. प्रत्येक भुरग्याक एक बॉटल दिली. म्हणजे म्हाका दिसता की वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल आणि आपापल्या पद्दतीन प्रत्येक PTA आसात, इस्कॉलचो टीचर आसात, हे वावरूच आसतात. म्हणजे खंय तरी आमकां इन्स्ट्रक्शन येतले आणि मागीर आमी वावरतले अशें ना. त्यामुळे सगळ्यांचेच म्हणणें आयकून घेवंक जाय. सर्वेस गांवापर्यंत जावंक जाय. कशा वातावरणांतसून भुरगीं येतात. म्हाका दिसता आतां प्रत्येक भुरग्याचो सर्वे करनासतना इवन हेडांक आपोवन मिटींग घेतली, चेअरमनाक आपोवन मिटींग घेतली जाल्यार तांकां आपापल्या भुरग्याचो सादारणपणे पार्श्वभूमी खबर आसा न्ही. आमची तुमकां सांगता म्हणजे एका वाटेन आमी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला, पण दर वर्सा जून म्हयन्यान आमकां किमान 50 भुरग्यांक तरी आमी युनिफॉर्म सेट दिवचे पडटात. इतली गरिबी काही बाबतीन आसा. 10वेक पावल्ल्या भुरग्याचे दर वर्सा किमान 5 भुरग्यांचे तरी फॉर्म फी आमी भरलेली आसा किंवा टिचर्सांनी भरलेली आसा. इतली गरिबी आसा. एक 2 वर्सां पयलीं जाल्यार 10वेच्या विद्यार्थ्याक होम विजिटाक आमची एक टिचर गेल्ली आणि ती म्हणूंक लागली की थंय त्या भुरग्याक शिकपाक टेबल सुद्दां ना. एक प्लॅस्टीक टेबल आणि खुर्ची आमी खरेदी करून दिली भुरग्याक आणि त्या भुरग्याक दॅट गर्ल कूड स्कोर 92% मार्क एट बोर्ड एक्झाम. म्हणजे गरिबी पराकोटीची आसा काही भागांत. जनरली पेरंटांची स्थिती बरी आसा. त्यामुळे अशें अखेर ऑनलायन शिकयतले म्हणजे ह्या सगळ्या भुरग्यांचो विचार करूंक जाय की नाका. ते खंयच्यान घेतले इंटरनेट, स्मार्टफोन आसाच, इंटरनेट आसा आणि इंटरनेट स्पिडी इंटरनेट जाय. त्यामुळे आणि मुळात जो क्लासात बसून टिचराची ग्रीप असता ती खंय तरी खराब बसलो तो एकदा आयलो लायनीचेर आणि मागीर स्विच ऑफ करून तो गांव भोंवता, अशें जावचें ना. तर ना सर, एक गजाल हांव पूर्णपणे मान्य करता की वस्तुस्थिती, ग्रावंड रियलिटी ह्यो आमकां लक्षांत घेवच्यो पडटल्यो आनी खंयचेंय शिक्षणीक धोरण ठरयतना त्या लास्ट डिनोमिनेटराचो विचार करचो पडटलो. जो घडये सगळ्यांत गरीब आसा ताजे म्हऱ्यांत आमचें शिक्षण पावता काय कितें. तें जर पावता जाल्यार आमचें धोरण सारकें, तें जर पावना जाल्यार आमी खंय तरी चुकतात आनी कमी पडटात हाची जाणीव दवरून म्हाका दिसता जे लोक संस्था चलयतात त्या लोकांक विश्वासांत घेवन ही धोरण ठरची पडटली. सर, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. कारण ही चालू दवरया, कारण म्हाका दिसता हो एकाडेमीक इयराचो प्रश्न सुरू जाला, सोंपलो ना. सो ही चर्चा चालू दवरया, परत अशी मेळया आनी तुमची इनपुट्स दित रावात. आमीय तुमची इनपुट्स जितली जातात तितली लोकां म्हऱ्या पावयतात, कारण हातूंतल्यानच आमी मुखार वचचें पडटलें. थँक्यू प्रमोद बाब. थँक्स अ लॉट सर. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.